पणजे बायपोलाक भारतीय भाषा सुरक्षा मंचान आता प्रचाराक बहुजन कार्ड काढला। गोंयांत बहुजनांची लोकसंख्या बऱ्यापैकी असूनय खंय बहुजन मुख्यमंत्री मेळना म्हूण बीबीएसएमाचो फुडारी अरविंद भाटीकार उलयलो। बीबीएसएमान आपलो तेंको जेएसएमाचो उमेदवार आनंद शिरोडकाराक दिला। जेएसएमाचो उमेदवार खंय बहुजन, पर्रीकारान खंय नैतिकता खुटयाळ्याक लायल्या। कारण आमचो कॅन्डिडेट बरो स्ट्रॉंग आसा, बहुजन समाजाचो कॅन्डिडेट आसा आनी पयल्या फावटी म्हाका दिसता भाऊसाहेबा उपरांत आनीक शशिकले उपरांत इफ आय एम नॉट मिस्टेकन पयल्या फावट आमकां बहुजन समाजाचो कॅन्डिडेट येवन पणजेक रिप्रेजेंट करपाचो चान्स आसा। बहुजन समाजान हें लक्षांत दवरचें। म्हज्या मुखार सदांच एक प्रश्न येता की गोंयांत बहुजन समाज जो आसा तो वास्ट मेजॉरिटी आनी बाकीचे पळय आसा न्ही ती इल्लीशी मायनॉरिटी। पूण बहुजन समाजाचे चीफ मिनिस्टर कित्याक जायना हांगा? हो प्रश्न प्रत्येकान विचारपाक जाय, ताचें उत्तर दिवपाक जाय, त्या प्रमाणे एक्शन घेवपाक जाय। हांव जातीवादाचेर वचना, प्युअर डेमोक्रेसी केन्ना सांगलें अमक्यान पयशे दिले केले वोट मारले तसलें करपाक जायना। आमी जर डेमोक्रेसी राखना, आमी जर बहुजन समाजाक न्याय दिना, कोण दितलो? कोण दिवचो ना। मुख्यमंत्री पर्रीकाराक नैतिकतेचेर उलोवपाचो अधिकारूच ना। बीबीएसएमान शिक्षण मंत्री पर्रीकाराच्यो घोशणाय वयर काडल्यो की सर्व पक्षीय कॅन्डिडेट दवरपा खातीर सगळ्या पक्षांक आवाहन करपाचो अधिकार गोंयच्या वतीन गोवा सुरक्षा मंचाक आसा अशें आमकां दिसता। आनी त्यामुळे हे प्रयत्न सगळे चल्लेले। आतां प्रयत्न जाले ना ते सक्सेसफूल आनी त्यामुळे गोवा सुरक्षा मंचाक स्वतंत्र कॅन्डिडेट जो आसा तो घालचो पडलो निवडणुकीत। नैतीक अधिकार हांवें जो प्रश्न काडलो तो नैतीक अधिकार मुख्यमंत्र्याक खंय आसा? काँग्रेसच्या आयात करता आसतना खंय आशिल्लो? गव्हर्मेंट जें फावं नाशिल्लें जावपाक तें अल्पमतांतलें सरकार करपाचें हातूंतल्यान कटपटी कोणें केल्यो? ताज्या पयलीं सेटिंगाचो माफिया अशें जांकां म्हणलें वता ती सगळ्या प्रकारची सगळ्या लोकां कडेन सेटिंग सावथान आनी नॉर्थान ही करपाक जो माहीर आसा त्या मनशान नैतिकतेचे मोठे दाखले विधानसभेन संदी मेळ्ळी म्हूण दिलें। म्हाका संदी मेळ्ळी जाल्यार हांव थंयच एक 10 गजाली सांगपाचो की जातून नैतिकता ह्या लोकांनी कशी गमायल्या ती। आनी म्हजे संस्थेक मराठी माध्यमाची शाळा सुरू करूंक जाय, म्हाका मेळना। ह्या निर्णयाक लागून सरकाराच्या की खाजगी संस्थांक परवानगीच ना। समजुया ते मराठी शाळा चलयतात आनी म्हजे एक संस्थेक कोंकणी शाळा सुरू करूंक जाय माध्यमाची, मेळना कित्याक रिजेक्ट केलां एप्लिकेशन। म्हणजे हो प्रश्न कसो सुटपाचो? जर भारतीय मातृभाशेंतल्यान प्राथमीक शिक्षण जावचें हें तत्व जर मान्य आसा तो मनीस ही बंदी कशी घालूंक शकता? हें परत आनीक एक कॉन्ट्रडिक्शन। अंदू कदाचित 7वो वेतन आयोग लागला त्या खातीर 50, 60, 100 कोटी मायज जालो जाय। मागीर परूं 500 कोटी आशिल्लो जाय जाल्यार अंदू तो 600 कोटी जाला। म्हणजे 600 कोटी रुपये मुख्यमंत्र्यांनी शिक्षणा खातीर व्यवस्था केल्या। ही नवीन व्यवस्था न्ही, ही सर्वसाधारण गोंयच्या लोकांक कळूंक जाय। ही दर वर्सा प्रमाणे तरतूद जी आसता बजेटांत अंदाजपत्रकांत तीच ही तरतूद, तातूंत नवीन कांय ना। हो नियमीत खर्च करपाक फक्त मुख्यमंत्री आतां उमेदवार आसा पोटनिवडणुकीत म्हणून कदाचित आपूण अमकें करता हें दाखोवपा खातीर तांणी कदाचित ही घोशणा केली जायत जाल्यार तो आचार संहितेचो भंग आसा। कारण पोटनिवडणुकीत जो उमेदवार आसा त्या उमेदवारान अश्यो घोशणा करूंक जायनाशिल्ली पूण ताणें ती घोशणा केली। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट चेतन गवस। गिरीश चोडणकार तिसवाडीचो, पर्रीकार बार्देसकार म्हूण गिरीश खंय पणजेकारांक चड लागीं जिखपाचो चान्स गिरीशाकूच म्हूण शांताराम सांगता। वाळपयत लोकांक काँग्रेसीन जॉब दिल्यात, पर्रीकार सरकार थंय 0 म्हूण रवी वाळपय आपल्या पुताचो प्रचार करता। वाळपयचे हेल्थ इबाडला म्हूण महिला काँग्रेसीन थंयच्या हेल्थ ऑफिसाचेर मोर्चा व्हेलो। पर्रीकारान पणजे खंय कसलीच कामां केल्ली ना। इन Panaji will highlight what Parrikar has done, and if Panjimites seriously consider the performance of Mr. Parrikar, nobody will dare to vote him. I have said this man, when he left Goa government, he reduced it to bankruptcy. There was no money. Even today is the same situation.
but work done by Ravi Naik in Valpai constituency, more particularly in Usgaon area. In Usgaon there are so many construction activities he has done, and therefore with that blessings of Ravi Naik and his work in Valpai, I have no doubt. Girish Chodankar comes from Tiswadi, not from Margaon, and he has got better right to contest from Panji, whereas Parrikar is from Bardes Taluka. गिरीशाक खंय पणजेकारांचो बरो रिस्पॉन्स मेळटा. हांव लेट आशिल्लो पणजे कॅम्पेन स्टार्ट करपाक, पूण आमी ज्या स्पिडीन कवर करतात आनी ज्या तरेन लोकांचो रिस्पॉन्स मेळटा, म्हाजे दिसान दीस लोकांक मेळटा तितले कॉन्फिडन्स वाडत आसा. वाळपय बीजेपीन कांयच केल्लें ना, डेव्हलपमेंट म्हूण कांयच ना. वाळपयचें नवें हॉस्पिटल आसा तें नांवाक, थंय कसलीच फॅसिलिटी ना म्हूण रवी रॉयाचो प्रचार करता. लोक सांगतात आमचे कडेन कांय जालें ना, रस्ते अरुंद आसा, लायट ना, उदकाची सारकी वेवस्था ना, गाडी सारकी वचपाक रस्ते ना. आनी हें जें आसा तांकां उदक ना, थंय उदक हरशी न्हंय आसा, उदकाची सोय ना ते कांय गांवांनी. व्हडलें हॉस्पिटल 15 खाटी बायलांक आनी 15 खाटी दादल्यांक, टोटल 35 कार्ड्स आसा बेड्स. थंय जनरेटर चलना, थंय डॉक्टर ना. वाळपय मेन सगळें पळय करता आसतना दीस हे जॉब आसा क्रिएटेड बाय काँग्रेस गव्हर्मेंट. काँग्रेस गव्हर्मेंट दिगंबर आशिल्लो, पयलू राणे आशिल्लो, दिगंबर आशिल्लो, पण ते कारकिर्दी केल्यात. आतां हेज्या झिरो, हेगेले जे पर्रीकाराचे गव्हर्मेंटा झिरो. वाळपय हॉस्पिटलांतले एक्सरे मशीन चलना, सोनोग्राफीची फॅसिलिटी ना, वखदां ना, इमर्जन्सीच्या वेळार गायनेक ना म्हूण महिला काँग्रेसीन हॉस्पिटलाच्या हेड ऑफिसराक निवेदन दिलें. काँग्रेसवाले येता म्हूण कळटनाच थंय पुलिसांची फौज उबी जाली. बायलांक पुलिसांनी भायरूच आडायली. बोवाळ जाल्या उपरांत चौगांक दोतोराक मेळूंक भितर धाडली. You talk to Alo. Are you talking on? I met Alo. Yeah. We went and met Alo and we have come. Are you trying to stop? You do your duty. I am doing my duty. If you violate our this thing duty, you can arrest us. म्हाका दिसता कोणी एक्सिडेंट जालो आनी कोणाक रेप केले जाल्यार इतले पुलीस फोर्स आसना. आयज प्रतिमा तुजीनो महिला काँग्रेस घेवन आयली म्हूण आयज तुमी 15 बायलोची पुलीस दवरल्या. बायलो आमकां अरेस्ट करपाचो, आमकां तुजे कडेन वाद घालपाचो ना. आयज इतले पुलीस कितें केसी येता ना आसात ना तशें. इलेक्शन जालें आसा जाल्यार आमी कितें करता, फक्त मेमोरंडम दिवन आयला सर. कसली दादागिरी गो तुमच्या वालपोयान, ह्या वालपोयान कसली दादागिरी चला. पुलीस कित्याक गो आमी परमिशन घेवन मेमोरंडम दिवपाक आयिल्ले आसा हांगा मेडिकल ऑफिसराक. आमी गुंडागिरी करपाक येवना. आमकां वालपोय लोकांची कड करून आयिल्ली आसा. आमकां तिणी इन्वायट केलां. आतां 3 4 जाले. 1+3. No, I want ladies, please, Papatrav. Tell him not to worry, we will not make any. But yeah, Maka. एक्सरे मशीन चलना, नवें घेवपाचें आसा. गायनेक मात खंय सदांच आसता म्हूण डॉक्टर उलयलो. मेमोरंडम जो दिला न्ही ताच्या खातीर तांणे एक्सरे मशिना बद्दल उलयलां. तें आमचें चलना. हांवें येवच्या पासून पयलींच चलनासलें तें, पूण ताचें सगळो प्रोसेस चालू आसा नीव घेवपाचें. आनी दुसरें म्हणल्यार ते डॉक्टर्स मेळना म्हणटा. गायनेक आमकां आतां रेगुलरली एवरीडे गायनेकोलॉजिस्ट आसता. फक्त एक दोतोर 2 म्हयने CCLR गेल्ली त्या काडटात ती वयर, पण ती ज्या जाग्यार दुसरी आसा OPD काय आमची हॅम्पर जावना केन्ना. फक्त बिल्डिंगो उबारल्यो म्हूण जायना, फॅसिलिटी जाय. मोर्चाक बरोबर प्रदेश महिला काँग्रेस अध्यक्ष प्रतिमाय आशिल्ले. आमदार स्वता जर येवन तेंचेर एकूयदां लक्ष दिना जाल्यार डॉक्टर कितें करता. डॉक्टरान आमकां भरपूर हे दिता लोकांक, तशें डॉक्टरांचें कांयच हें ना. पूण तेंचे कडेन फॅसिलिटी ना जाल्यार ते लोकां पर्यंत पावयतली कशी फॅसिलिटी. म्हणून आमदार येदो व्हडलो मिनिस्टर आहा हांगासरलो जाल्यार गेल्या 12 वर्साक तेचें डेव्हलपमेंट जालें. हें कितें बिल्डिंगे आमचें डेव्हलपमेंट न्हू. हांगासर हे सगळें आसूंक जाय फॅसिलिटी. मेडिसीन आसूंक जाय, सगळी एक्सरे मशीन, सोनोग्राफी आसूंक जाय बायलांची आहा. बांबोळे हॉस्पिटल आहा. आयज 70 खातीर आमकां सांखळे तरी एक व्हडलें हॉस्पिटल जावचें. एटॅक बिटॅक येयलो वाटेकूच मरता. 50-60 डिलिव्हरी दीस म्हयन्याक जाताल्यो. आयज खंय म्हयन्याक 5-10 दिवूंक जायना. कितेंय जाल्यार एक्सरे ना म्हणटात, प्रायवेटात धाडटात. कोणा एक्सिडेंट जालो GMC धाडटा. डिलिव्हरी जाली केस बरयतात, GMC धाडटा. मागीर हाजे फायदो कितें. गायनेक खंय डॉक्टर कोण ते लिव्हर गेल्ले आसा म्हणून सबस्टिट्यूट डॉक्टरांनी दवरिल्ले आसा. त्यो दिकून खंय सारक्यो येना. डिलिव्हरी एक जायनात, एक्सरे युनिट चलना, सोनोग्राफी पाड पडला, मशिनरी ना, डॉक्टर सारके ना, मेडिकल फॅसिलिटीज ना. हाजेर आमकां म्हणपाचें आसा की खरीच लज जावन आसा.
ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. पेशंटां कडेन प्रसंगाक गरजेपुरती तरी कोंकणी उलोवंक जमची म्हूण जीएमसीत राजभासा खातें कार्यशाळा घेता. नॅशनल कोर्टांतल्यान शिकूंक आयिल्ल्या रेजिस्टर्ड दोतोरांक हे राजभास प्रशिक्षण वर्कशॉप वेगवेगळ्या राज्यांतले 54 दोतोर वर्कशॉपाक सुरवातीक आयले. 4 दिसां उपरांत थोडे गळ्ळे. कोणाच्या तकलेत कितली कोंकणी गेल्या दोतोरांकूच खबर. 18 दीस बिगर कोंकणी दोतोरा खातीर कोंकणी शिकपाची कार्यशाळा जाली. कार्यशाळेक सिनियर रेजिडंट, ज्युनियर रेजिडंट, पीजी आनी न्यू एंट्रंट दोतोराक आपयल्ले. कोण तेलुगू, कोण तामीळ, हिंदी, मराठी, मल्याळी, कन्नड, गुजराती, वर्डू, खाती आनी थोडे इंग्लीश मायभासवाले 54 दोतोर आशिल्ले. कोणाक कितली कोंकणी कळटा पळोवंक गेल्यार भानगड नाका म्हूण दोतोरांनी कॅमेरा मुखाल्ल्यान कुस मारली. तातूंत महाराष्ट्राच्या 2 दोतोरांनी धाडस केलें. ही कार्यावळ आमकां भरपूर उपयोगाक आली. ह्या कार्यावळीन आमी जे कोंकणीन शिकले ते आमी आमच्या पेशंटा खातीर वापरूं शकता. तांकां समजपाक आनी तेंच्या कडेन उलोवपाक आमकां आतां बरें जातले. ह्या कार्यावळीक जे शिक्षक आसले त्यांनी भरपूर त्रास काडून आमकां शिकवण्याचे प्रयत्न केले. दे वर रियली एक्सलंट अँड दे हॅव ट्रायड देअर लेवल बेस्ट टू टीच अस कोंकणी. आता म्हाका दिसता की हांव ह्या कार्यावळी अटेंड करून बऱ्या भाशेन कोंकणी उलोवंक शकता. आमकां कोंकणी क्लासमध्ये खूप मजा आयली. तुम्ही हांगा कोंकणी क्लास घेतल्या बद्दल धन्यवाद. आमकां कोंकणी शिकपाक मेळ्ळी. ह्या फुडें पेशंट कडेन संवाद करपाक इजी जातले. देव सगळ्यांचे बरें करो. डीन आणि रिजनल लँग्वेज सहाय्यक संचालक कार्यशाळेचेर उलयले. आमच्या कॉलेजीक 50% पदव्युत्तर विद्यार्थी अखिल भारतीय कोर्टांतल्यान येतात आनी तांकां ते वेगवेगळ्या राज्यांतल्यान आयिल्ल्या कारणान तांकां कोंकणी भाशा उलोवपाक खूब त्रास जातात आनी ताका लागून पेशंटा कडेन उलयता आसतना कम्युनिकेशन करता आसतना तांकां खूब डिफिकल्टीज येतात. हो मुद्दो लक्षांत घेवन आमी मुद्दम म्हज्या मनात असो विचार आयलो की एक कोंकणी भाशेचो कोर्स जर आमी हांगा सुरवात केलो आमच्या कॉलेजीक जाल्यार ह्या सगळ्या विद्यार्थ्यांक खूब फायदो जातलो आनी तातूंत पेशंट कॅर आमचें इम्प्रूव जातलें. म्हणून जेन्ना ऑनरेबल CM आमच्या कॅम्पसाक आयिल्ले तेन्ना म्हजें मनोगत हांवें CMाक सांगलें आनी CMान म्हाका खूब म्हजी मनोगत उचलून धरलें. ताणें रोखडेंच आमकां मदत करपाक म्हणून राजभाशा संचालनाक एक नोट धाडलो आनीक म्हाकाय नोट धाडलो की हांवें तांचे कडेन भासाभास करून असो प्रोग्राम डिझायन करचो म्हणून. राजभास संचालनालयान हो नॉन कोंकणी डॉक्टरां खातीर ही कार्यावळ आयोजीत केल्ली. हें वर्कशॉप आमचें 17 जुलयच्यान सुरू जाल्लें आनी आयज आमचें सोंपता. सुमार 18 दीस आमी ही कार्यावळ आमी राबयली. हातूंत सुमार 54 दोतोरांनी वांटो घेतलो आनी सुमार 43 दोतोर हे पुरायपणान तयार जावन ते आयज पेशंटा कडेन पुराय तरेन कोंकणीन उलयतात. आमची पुराय जी मोग आसली की चडांत चड नॉन कोंकणी दोतोरांनी पेशंटा कडेन बरे तरेन संवाद सादचो आनी आयज तांचे प्रात्यक्षीक पळयतकीच अशें म्हाका दिसता की तांच्यांनी बरे तरेन ह्या ट्रेनिंगेचो उपेग करून घेतला आनी आयज ते पेशंटा कडेन बरे तरेन कोंकणींतल्यान संवाद करता. आयज पेशंट तांकां जें सांगता तें तांकां आतां कळपाक लागला आनी एक गोंय सरकाराची बऱ्या येवजणेचो हो लाव घेतला. जीएमसीत नॅशनल कोर्टांतल्यान रेजिडंट दोतोरांचो चड करून कॅज्युअलिटी आनी जनरल वार्डांनी गोंयकार पेशंटा कडेन कम्युनिकेशनाचो मोठो प्रस्न. ते नजरेक खात्याचो यत्न तोखणायेचो. 54तल्या 43 दोतोरांक सर्टिफिकेटाय दिल्यात. थोड्यांनी वर्कशॉपाक 4 दीस तोंड दाखोवन उपरांत कूस मारली. उरिल्ल्या खंयच्या दोतोरांक तकलेत कितली कोंकणी गेल्या आनी तांणी हें वर्कशॉप कितलें सिरियस घेतला ताची जाप प्रुडंटाक तरी मेळिना. प्रुडंटा खातीर सुभाष कुटवळकार. घेवया एक ब्रेक.